संसार पाडव्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर मंत्री निलेश काब्राल कामाक लागलो। आपलो मतदारसंघ नितळ आणि चकचकीत करपाच्या कामाक ताणें नेट धरला। लोक कोयर हाडून रस्त्यार उडयतात म्हूण निलेश चाळवलो। सांगून कितले म्हणून सांगचें, आतां सांगचो ना, थेट कारवाय करीत तालाव घालतलो अशी ताकीद ताणें कोयर उडोवप्यांक सांगली। विधानसभेन मातसो दळो लागलो जाल्यार म्हाका लोक ट्रोल करतात, पूण म्हाजें काम तांकां दिसना काय कितें असोय प्रश्न ताणें लोकांक विचारलो। कोयर व्यवस्थापन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांक घेऊन निलेशान कुडचडेच्या रामनगरी वाठारात कोयर एकठांय करपाची मोहीम चालीक लायल्या। कांय दिसा भितर कोयर एकठांय करपी केंद्र चालीक लायतलो अशें निलेशान सांगले। पूण नेम मोडप्यांचेर कडक कारवाय केले शिवाय लोकांक शिस्त लागची ना अशें म्हणीत रस्त्यार कोयर उडोवपी मनशांक 5 ते 10 हजाराचे तालावूच घालचे पडटले अशेंय निलेश म्हणटा। विथ द हेल्प ऑफ पंचायत आमी आतां गार्बेज कलेक्शन सेंटर हांगा करपाक केला। एटलीस्ट लोकांनी थंय उडयता पळय थंय व्हरून हावस टू हावस ते कलेक्ट करपाचो हो प्रोग्राम हांवें सीएमाकूय सांगला करपाक जाय। पूण आतां इमिजिएटली एका सोल्युशन काडपाक जाय। आतां आमी पळयता की रामनगरी कॉम्प्लेक्स बांदला ते सोकपीट ओवर फ्लोवन सगळें उदक वयता। सो वील हॅव टू फायंड सोल्युशन आनी खंय तरी स्ट्रिक्ट रावंक पडटलें। लोक सेन्सिटिव्ह जायना। आय थिंक पंचायत बॉडी आनी आमी सगळे मेळोन वी हॅव टू फायन पीपल आनी फायन म्हणजे 5-10 हजार फायन मारल्यार लोक सुदारतले ना सुदारचे ना। आज जे आमी ट्रॅफिक वायलेशन म्हणटा पळय हे सगळ्यो गोश्टी आसा वी हॅव टू सेन्सिटायज असेल। आमी म्हणटा भायल्या कंट्रीन बरें आसा, भायल्या कंट्रीन अशें 4 पाट्यांनी 5 पाट्यांनी फायन आसा लोक आतां भिता घालपाक खंय करपाक। सो आय थिंक दॅट सॉर्ट ऑफ रूल रेग्युलेशन आमकां घालूंक पडटलें। रस्त्या कुशीक उडयल्ल्या कोयरांच्यो राशी पळोवन निलेश तिडकलो। कोयर एकठांय करपाचे केंद्र बेगीनूच चालीक लायतलो अशें आश्वासन निलेशान दिला। पूण दुसरे वटेन हांव सभाघरात झेम्यो काडटा म्हण आपणाक लोकांनी ट्रोल केल्ल्या बद्दल ताणें लोकांचेर फोग काडला। कित्याक जे पर्यंत स्वता आतां केअर हँग एटिट्यूड जाल्लो आसा गोवोरमेंट पळयतलें आमचें काम हें फक्त बोटां दाखोवपाक गोवोरमेंटाक। हांवें पळयलां काल पयर हांव एसेंब्लीन मातशें हांवूय ह्युमन बींग मातशी न्हीद लागली म्हाका तेजेर म्हाजे ट्रोल कितलो जालो। सो ह्यो गोश्टी हे करपाक सगळ्यांक सोंपता पूण हें कोण करपाक सोदना। सो म्हाका दिसता सिटिजन्स ऑफ दीस एरिया ऑल्सो शूड बी व्हेरी कॉन्शियस आनी लोकांक जे उडयता पळय तांकां धरपाक जाय। हांवें नॉर्मली करता। सो वील फायन अ परमनंट मेकॅनिझम। हे जे गोश्ट आज तुमी पळयल्ले आसा रस्त्यार हे आख्खे एरिया भितर हे गोश्टी म्हाका दिसता बंद करूंक पडटल्यो आनी वील वर्क इन दोज डायरेक्शन्स टू गेट इट डन। एक्शन इमिजिएटली हांव सोमाराक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हांव पंचायतीक हांव सांगलां बॉडीक सांगलां तांकां घेवन ते इन्स्पेक्शन करून दे हॅव टू फायंड अ परमनंट सोल्युशन त्या प्रॉब्लमाक। संसार पाडव्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर मंत्री महोदय निलेश काब्रालान आपल्या मतदारसंघात कामांक सुरवात केली खरी, मात ह्या शुभ मुहूर्ताचेर सुरू केल्ले काम मुहूर्ता मेरेनूच ना दवरता कुडचडेचो आमदार म्हण निलेशान अशी लोकसेवा सदांच करची अशी अपेक्षा मतदारसंघाच्या लोकांनी व्यक्त केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।